जकार्तात चालू आशिल्ले एशियन गेम्सात बुधवारा आनीक 2 भांगरा पदकां मेळ्ळीं। अर्पिंदर सिंहाक ट्रिपल जंपात जाल्यार स्वप्ना बर्मनाक हेप्टाथॉनात गोल्ड मेडल मेळ्ळ्या उपरांत भारताची वट्ट 11 भांगरा पदकां जालीं। दिलीप सरदेसाई स्पोर्ट्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2017-18 गोयचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शिखा पांडेक बुधवारा भेटयलो। शिखान गेल्या सिजनांत भारताच्या वर्ल्ड कप टीमीत पेजात कामगिरी केल्ली। भारताच्या बायला क्रिकेट टीमीत ताणें जागो घटमूट केलो, अशें करपी ते पयले गोंयकार। हेच कामगिरी खातीर ताका सरदेसाई पुरस्कार अंतर्गत 2 लाखांचे इनाम गोंय सरकारान राष्ट्रीय खेळा दिसा भेटयले। I'd like to thank the government of Goa, Directorate of Sports and Youth Affairs in particular, for presenting me with Dilip Sardesai Award for the year 2017-18. Sir Dilip Sardesai was a legendary cricketer, and for me to have my name in the same sentence itself is a very big thing. And I'll never forget this evening today. Everyone has a dream. I also had 2 dreams, not just one. And I just want to mention here that you can have 2 dreams and you can actually achieve both your dreams. As a kid, I wanted to serve the nation. I wanted to don the blue uniform, and also I wanted to play for my country. I wanted to be a proud owner of the blue jersey. I play number 12. So I'm just trying to tell all of you guys who are present here that you can have 2 dreams. It's not necessary that you need to have just a single dream in your life. And if you have it in you, if you are ready to take on the challenges, achieving both the dreams is not impossible. Impossible, as everyone says, is I am possible. फाटले वर्ष जेन्ना हांगा राजदीप साहेब आयिल्लो, ह्या कार्यक्रमाक उलयतना बाब राजदीप सरदेसाय हाणें आपले बापाय फाटल्यान गोंयकार इंडियन टीम भितर कोणूच पावलो ना अशें म्हणटाले। आज म्हाका आनंद जाता की एक गोंयकार बायल मनीस इंडियन वुमन क्रिकेट टीमची प्लेयर जाली आनी तिचे टीमीन वर्ल्ड कप रनर अप जावपाचो मान मेळयलो। म्हाका खूब विश्वास आसा की गोंयचे क्रिकेटर बाब दिलीप सरदेसाय यांचे स्वप्न खरें करून दाखयतले आनी इंडियन क्रिकेट टीमीन भितर गोंयकार प्लेयर आमकां दिसतले। हांव बाय शिखा पांडेचें अभिनंदन करता आनी त्याचें परफॉर्मन्स बरें जायत रावचें आनी इंडियन वुमन क्रिकेट टीम खातीर ताणें बरें कॉन्ट्रिब्युशन करचें अशें हांव मागतां।